of the Shalego Institute of Language and Literature and Discipline of Local of Goa University, the visiting research professors program. I welcome you all to the press conference for a very important seminar which is going to be hosted and held in Goa University next week. This press conference I would like to first of all welcome Shri Vasant Sawant, who is the president of the Goa Konkani Academy, which has collaborated with Goa University for hosting this seminar. I would also like to welcome the program director of Konkani of Shalego Institute of Language and Literature, Dr. Hanuman Chopekar, and our two coordinators of this event, Mr. Pandanayak and Ms. Sonia Gandhar. Very warm welcome to all the members of the electronic and the print media who are present here today. Thank you very much for coming here. For more details on this seminar, which is being held on the birth centenary of Sri Ravindra Kedkar, I will hand over the mic to, first of all, to Dr. Vasant Sawant, who will tell us a little more about the seminar, and then later on we will request Dr. Hanuman Chopekar to give you details about the program. Thank you. गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणीचो उदरगती खातीर तर भासाचो वावर करता. 15 वर्सां गोवा कोंकणी अकादमी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय आनी रवींद्र केळकर हांची जन्मशती मनयता. त्या निमतान वर्सभर जालें तर भासाच्यो कार्यावळी घेवन गोवा कोंकणी अकादमी गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी वचपाचो प्रयत्न करता. ज्यो कार्यावळी आमी घडोवन हाडल्यात आनी ज्यो घडोवपाच्यो आसा तातूंत प्रामुख्यान कांय वैचारीक स्वरुपाच्यो कार्यावळी, संगीताच्यो कार्यावळी, कवी संमेलनां अशा स्वरुपाच्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा. मनोहररायांच्यो कांय कार्यावळी ताचे जिविता कडेन संबंदीत विद्यापिठांतय बी जाल्या आनी जेन्ना गोंय विद्यापिठांतल्यान रवींद्रबाब केळेकर हांचे संबंदान एक राष्ट्रीय परिसंवाद करपाचो प्रस्ताव अकादमी कडेन आयलो तेन्ना अकादमीन खोशयेन त्या प्रस्तावाक पालो दिला आनी एक जोड आयोजक जावपाची एक संद घेतल्या अशें आमच्यान म्हणूं येता. रवींद्रबाब केळेकर खरें म्हळ्यार कोंकणी चळवळीक एक वेगळी दिशा दाखोवपी एक विचारवंत. ताका आमी पळयता आसतना एक विचार पेढी म्हणून पळयताले. कोंकणीचेर आयिल्ले कसलें संकट आसूं, कसल्यो समस्या आसूं, त्या समस्यांक कशें तोंड दिवचें हाचें गिन्यान रवींद्रबाब केळेकर हांचे कडल्यान सातत्यान मेळत आशिल्लें आनी तांच्याच मार्गदर्शनान म्हणया, प्रेरणेन म्हणया, कोंकणी दिसान दीस म्हणटा तशी जैताची पावलां जोडपाक पावलो. 13 आनी 14 फेब्रुवारी हो राष्ट्रीय परिसंवाद जो जातलो तातूंत रवींद्रबाबाच्या जिविता कडेन लागीं आशिल्ले जावं ताच्या साहित्या कडेन खूब आत्मिकेन पळोवपी अशा जाणकारांची कांय मतां आमकां आयकुपाक मेळटलीं. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार वर्सभर जन्मशताब्दी निमतान ज्यो ज्यो कार्यावळी जाल्यात चड करून वैचारीक स्वरुपाच्यो तातूंत उक्तायिल्लीं मतां जावं प्रपत्र जीं आसा ती एकठांय करून तो एक शासनाक टिकपी असो कागद ऐवज आमी तयार करून दवरपाचें थारायलां. जी प्रपत्रां ह्याय बी परिसंवादांत सादर जातलीं ती आमी एकठांय करून ताजो एक सांडो करतले, ताजें पुस्तक छापतले, पुस्तिका छापतले, जी फुडाराक रवींद्रबाबा विशीं अभ्यास करतले ताका खूब मार्गदर्शक ठरतले. ह्या दोनी दिसाच्या परिसंवादांत सगळ्यांनी येवचें आनी कोंकणी मार्गदर्शन करपी एका दैताचे वाटेन व्हरपी ह्या महापुरुशाक एका नदरेन आदोवची अशी विनंती आसा. म्हणून डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांकां की तांणी कार्यावळी विशीं पुरायपणान सविस्तरपणान सांगचें. हांव डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर
गोवा विद्यापीठाच्या शणै गोपाळ भाषा आणि साहित्य महाशाखेअंतर्गत कोकणी अध्ययन शाखा चौथा ताजो हांव संचालक आमुद्रत या वेळाची नोंद घेता. आमचे किती असतात शणै गोपाळ भाषा आणि साहित्य महाशाखेचे अधिष्ठाता म्हणजे डीन ऑफ शणै गोपाळ स्कूल ऑफ लँग्वेजेस अँड लिटरेचर प्रोफेसर अनुराधा वाघरे मॅडम जांच्यानी आताच खूप योगदान दिलं असेल. ताजे भायर श्री वसंत भगवान सावंत आपले जे कथाकार साहित्यकार तसेच गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष जाणी तुमचे कडेन संवाद साधिल्लो आसा. आनी म्हजे उद्देश जाल्ले आसा कृपाली नायक असिस्टंट प्रोफेसर फ्रॉम डिसिप्लीन ऑफ कोंकणी जे तेजे संयोजक आसा ह्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिसंवादाची. तशेंच खूप कॉर्डिनेटर म्हणून सहाय्यक प्राध्यापिका सोनिया केरकर आसा. अपराधिका प्रिंट मीडिया तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या सगळ्या आमच्या पत्रकार इष्टांक भावांना योगदान दिता. 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद जाचो माथाळो आसा कोंकणी साहित्य आनी चळवळींतलो चिरंतन दिशादर्शक रवींद्र केळकर एंड इटर्नल लीडर ऑफ कोंकणी लँग्वेज एंड लिटरेचर मूवमेंट. ह्या 2 दिसांच्या परिसंवादाक आयोजन करपा खातीर आमकां गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोपाळ भाषा आनी साहित्य महाशाखेची कोंकणी अध्ययन शाखा आसा. पूण ताचे वांगडा अतिथी संशोधन प्राध्यापक कार्यक्रम म्हणजे VRPP म्हणजे विजिटिंग रिसर्च प्रोफेसर प्रोग्राम म्हणून आमचो बरो उपक्रम चलता. ताचे वतीन आमकां आदार मेळिल्लो आसा. राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार हांचे कडच्यान आमकां आदार मेळिल्लो आसा. तशेंच गोवा कोंकणी अकादमी म्हणजे एकंदर आमच्या सगळ्यांच्या जोड पालवान आमी ह्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिसंवादाच्या आयोजन तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान करतात. मुखेलपणान एक गजाल खूप महत्वाची आसा. कोंकणी अध्ययन शाखा ह्या 2 दिसांच्या परिसंवादाक माती मारतात रवींद्रबाब केळकर ह्या व्यक्तीच्या एकंदर जिणेचेर आनी वावराचेर 2 दिसांचो परिसंवाद आसता. खूप आपल्याक गैरसमज जाता की रवींद्र केळकर जस्ट बिलोंग्स टू कोंकणी लँग्वेज एंड लिटरेचर. नो, तो खरो गोंयवादी आशिल्लो, तो खरो राष्ट्रवादी आशिल्लो. आनी म्हणटकच आमी खूप फावटी इग्नोरन्स एज नॉयस म्हणटात खुबश्या गजालींचेर गैरसमज आसता. तो एक सुटकेच उदाहरण आसा. जेन्ना 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले तेन्ना लोकांक ते वेगळे सुटकेच उदाहरण जे तांच्या भुतणी वावरताले तातूंतले एक रवींद्र केळकर. बंदखणी सुद्दां ते केल्ले आसा गोंयच्या सुटकेच उदाहरण वावर करता आसतना. आनी गोंय जेन्ना मेकळे जालें 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ताचे उपरांत तांणी गोंय एक वेगळें उरतलें, गोंयची अस्मिताय वेगळी उरतली, गोंयकारांचो फुडार जो आसा तांच्या आवय भाशेंतल्यान जातलो आनी गोंयकार ह्या गोंयचे धनी जातले ही संकल्पना आशिल्ली जी शणै गोपाळान केली धनीपणाची. ती मुखार व्हरपी महत्वाचो व्यक्ती म्हळ्यार रवींद्र केळकर. आपल्या पुराय जिणेंत ताणें रायटर आनी फायटर म्हणून एक मिशन चलयलें आनी जातूंतल्यान आयज जी आमकां गोंयची जी आमकां राजकीय जी वेवस्था दिश्टी पडटा म्हळ्यार गोंय हें 30 मे 1987 ह्या दिसा घटक राज्य जालें. आनी घटक राज्य जावचे फाटल्यान रवींद्र केळकर सारकेल्या व्यक्तीचे खूप मोठे योगदान आसा. कारण 1 नोव्हेंबर 1956 1 नोव्हेंबर 1956 ह्या दिसा भारत सरकारान स्टेट रिऑर्गनायझेशन कमिशन हांची जी शिफारशी आशिल्ल्यो ताका धरून भाशेक धरून कल्चराक म्हणजे संस्कृतीक धरून तांची निर्णय केली. आनी गोंय जेन्ना ताच्या उपरांत सुटलें किंवा वेगळें जालें तेन्ना परिस्थिती अशी आशिल्ली की भाशा पयलीं चलया. पूण आमची भाशा जर कोंकणी ही जर एस्टाब्लीश जाता आसत जाल्यार घटक राज्यावरील वा संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टा मेरेन कोंकणीचो आस्पाव जावप गरजेचो आशिल्लो हें मिशन हाची जाणविकाय ह्या व्यक्तीक आशिल्ली. आनी वेगवेगळ्या संघर्शांतल्यान कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी संस्कृतायेचो फ्रेंड फिलॉसॉफर गायड ज्या व्यक्तीन वावर केलो ताचो जल्म शताब्दी सरकार घेता आमी सगळ्यांना बघितला. आनी त्या निमतान ताच्या एकंदर वावराचो ताच्या साहित्यीक अभिव्यक्तीचो आनी राष्ट्रीय पावंड्याचेर सुद्दां तो विचारांचो कसो दिश्टी पडटा. जाल्यार वर्ध्याच्या गांधीच्या आश्रमांचो ग्रंथपाल तो वापरता. काकासाहेब कालेलकर ताका जगभर विद्यापीठ पुराय संवसार वळखता, पुराय भारत देश वळखता. त्या काकासाहेब कालेलकराच्या सहवासान वाडयलो रवींद्रबाब केळकर. म्हणजे 2 दिसांच्या परिसंवादाक आमी अशे तरेची येवजण आंखलेली आसा जेणे करून ताच्या सगळ्या मळावलो वावर जो आसा ताची चिकित्सा जातली आनी ताच्या कार्याचें योग्य
अनुराधा वाबळे निष्ठाता शनिवार भाषाने साहित्य महाशा आजूबाजू ती उपस्थित असलेली ताजेवर आम्ही तुझे गावंडार असतात ते ह्या प्रमाण सोडायला असते मग नोंद करूनची दिसता झारखंडाचे एक महत्त्वाचे विचारवंत साहित्यकार आणि राम मनोहर लोहियाकार यांच्या विचारांचा पकडून विचार साहित्यापर्यंत वावला असा असे नामनेचे एक संशोधक आणि अभ्यासक शशिकुमार झा या पुऱ्या संमेलनाच्या किंवा परिसंवादाच्या मुद्दाम फुलाच्या उपरांत मूळ स्वरूप प्रत्येकाने केलं अभ्यास करतात आणि त्याच्या उपरांत पहिले सत्र त्याच्यातून रायटर आणि फायटर रवींद्र केळकर या माथाऱ्यासाठी एक पॅनल डिस्कशन एक सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो आपण नावाचे पत्रकार आणि लेखक कुमार राजू नाईक त्या सत्राचे अध्यक्ष असलेले आणि त्याच्यावर साहित्य अकादमी पुरस्कार जयवंत हिमा नाईक लेखिका तसेच साहित्य अकादमीचे जयवंत पुरस्काराचे दिलीप बोरकर आणि विभाग संपादक दिलीप बोरकर आणि रोहिणी केळेकर जी रवींद्रराव केळकरांची सून असतात घरची व्यक्ती अशी आम्ही त्या पॅनल डिस्कशनात पहिले दिसणार जेव्हा आपल्याला सत्रात भारतीय संस्कृती आणि तत्वज्ञान एक विचारवंत म्हणजे रवींद्रनाथ केळकर फक्त कोकणी साहित्यिक कोकणी विचारवंत भावावर कोणतरी विश्वासक आहे ना त्याने भारतीय स्वरूपात किंवा राष्ट्रीय माहितीद्वारे पद्धती कार्य करण्याचा म्हणून एक खासगी सत्र भारतीय संस्कृती आणि तत्वज्ञान एक विचारवंत अध्यक्ष असलेले निवृत्त प्राचार्य लेखक आणि अनुवादक डॉक्टर नारायण प्रसाद वाटप योग्य असलेले पुणे विद्यापीठाचे निवृत्त प्रोफेसर प्रदीप गोखले IIT मुंबईचे प्रोफेसर सी डी सेबेस्टियन आणि गांधीयन लेखक आणि पत्रकार जेबीनी सापडले अरविंद मोहन हे या सत्रात मागं घेतले त्याच्या उपरांत एक महत्त्वाचे सत्र असलेले ज्ञानपीठ पुरस्कार सन्मानित साहित्य साधक रवींद्र केळकर म्हणजे त्याच्या साहित्यिक अभिव्यक्ती कसल्या तिचे आशय विषय आहेत त्याचे कसले विचार आणि मान्यता साधने परिचय जातले परिचयाच्या पूर्णानंदचारी त्या परिचयाचे अध्यक्ष असलेले त्यातून डॉक्टर प्राची जोशी डॉक्टर निश जोश प्राध्यापिका कुमारी नाईक मोहनाजी देवीदासा जी मोगूळ साहेब यांनी मोगूळ विद्यापीठात शिक्षिका प्राध्यापक उर्वशी नाईक प्राध्यापक विनीत पेळी की त्या सत्रात वाटवली तालुक्यात पहिल्यांदा 3.5 वर्षाचे जनताच्या ज्ञानपीठ रवींद्र केळकर यांची साहित्य साधना हातून आम्ही नवे संशोधक व नवे स्कॉलर्स आणि एक संत निर्माण प्रयत्न केला असं जेणेकरून कोकणी भाषा साहित्य आणि संस्कृत यांच्या मराठी ही संस्कृती जशी निर्माण झाली त्याला रिसर्च कल्चर म्हणतात ते जाऊच्या नव्या विद्यार्थी आणि स्कॉलर्स वाटप होते संत निर्माण लेखन पुस्तका विवेका पुढे आशाराम आंबेडकर आणि सुजाता कांबळे ही करणारी आणि संशोधक आपण वाटप पहिल्या दिवसा आम्ही निम्नेकडे 4.5 वर्षांची रवींद्र केळकरांचे एक खासलेले माहितीपट दाखवले जे निर्मिती आणि दिग्दर्शन अनुवादाने तिने बोलकर दिलेले असतात पटल्या एका व्याख्येच्या माहितीपटाचे प्रदर्शन करणे पहिले होते आणि आम्ही ठरवले की नव्या विद्यार्थ्यांचे जागवंडा आमच्या देशातल्या नेतले कोणत्या वेगळ्या वातावरणाच्या नेतले प्रांतात दाखवली पण दाखवली स्पर्धा करण्याची दुसरे दिवस म्हणजे 14 फेब्रुवारी 2025 सालीचा सकाळी रवींद्र केळकर आणि भारतीय एकांकी वनचे जे ग्रुप दाखवले करायचे तिच्या सादरीकरणाचे विद्यार्थी प्रथम घरे दिग्दर्शन प्रोग्राम गाव येऊन नागरिक नाटककार तालुक्याचे असा तालुका कोकणी चळवळीचे दिशादर्शक म्हणजे मुख्य विषय असला या परिसराचा तो विषय कोकणी चळवळीचे दिशादर्शक ज्ञानपीठ रवींद्र केळकर असे एक पेपर प्रस्तुत झाले रिसर्च पेपर स्कॉलर त्यातून प्रोफेसर मुश्ताली मामलेकर जी खूप अनुष्ठाता शनिवार भाषा साहित्य महाशाळेची ती अध्यक्ष म्हणून होती झाल्यावर डॉक्टर जयंती नाईक प्रोफेसर भूषण बावे डॉक्टर हनुमंत कपडेकर आणि संपादक परेश प्रभू हे रवींद्र केळकर यांच्या मराठी कोकणी आणि हे भाषेतल्या साहित्याचे आपले पेपर सादर करते प्रबंध सादर करते जेणेकरून रवींद्र केळकर कोकणी चळवळीच्या
जेवणा उपरांत दुसरे दिसा साहित्य सृजन आणि साहित्य वाचन नावाची एक संकल्पना घेऊन आम्ही आणि परत एकदा एक नवा उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न केला असा की रवींद्र केळकर साहित्य रचना की साहित्यपूर्ण भाषा असा वैचारिक साहित्य असा तातूंतले जे वेचिक साहित्य जे आसा आमचे विद्यार्थी सादर करतले प्रसिद्धांसाठी एक वेगळे आशिल्ले सत्र आसा आनी दुसरे दिसा एक वरांचेर समारोह सुवाळो जातलो तातूंत गोंय विद्यापीठाचे कुलसचिव रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुंदर तुमी व्यासपीठाचेर उपस्थित आसतले तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचे सचिव पराग नगरसेकर शरद भाषण साहित्य महासंघाचे अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुराधा वाबे तसेच अतिथी प्राध्यापक संशोधन कार्यक्रम बीआरपीचे संचालक डॉक्टर प्रकाश पटेकर उपस्थित असतील. म्हणटकच या 2 दिवसाच्या रवींद्र केळकर यांच्या जिणेचेर आणि वावराचेर आधारीत या 2 दिवसाच्या परिसंवादात ताच्या एकंदर पुरा वावराचो जो आसा तो नियाळ घेवपाचो प्रयत्न केल्ले. कारण ताचे बरयल्लें वैचारीक साहित्य आसत, दलित साहित्य आसत, ताणें चळवळींत दिल्लें योगदान आसत, ताणें बरयल्ली एकांकिका आसत, ताचेर कोणी तरी ताच्या वावराची दखल घेवन तयार केल्ले म्हायतीपट आसात. अशे भोव आयामी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आयाम स्पश्ट करून तांच्या व्यक्तिमत्वाचे 2 दिसांचे परिसंवाद आयोजीत केल्लो आसा. हांव तुमचे खातीर मागता की आमकां बरी प्रसिद्धी दिवची आनी अशा म्हत्वाच्या वावरांत सगळे अशे आमचे गोंयकार रवींद्रबाब केळकर हांचो वाव म्हणल्यार कितें आवड अशें तुमचे खातीर मागता. तुमकां जर कितें प्रश्न आसत जाल्यार मुद्दम तुमी विचारचे. एकूच गजाल जोडटा. पयले दिसा तातूंत सुवाळ्याक देवळाच्या स्तुती आमी गोंय विद्यापीठांत फुडाकार घेवन कोंकणी अध्ययन शाखे वरवीं एक पीआर दिवन एक अशे तरेची संशोधन पत्रिका आमी गोंयच्या तिसरो मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतांच्या हस्ते उद्घाटन करता आमी तातूंतय तुमी आमकां बरे दिसून गोंयांतल्या आनी गोंया भायल्या नामनेच्या अभ्यासकांनी संशोधकांनी तातूंत प्रबंधां बरयल्लीं आसात. हे प्रसिद्धी म्हणून रवींद्र केळकर आनी खास करून मनोरम सरदेसाचे कार्याचेर आमी कांय लेख जे आसात ते तातूंत आस्पाविल्ले आसात. तसोच